प्रुडेंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. विजय पै खोतान निमणे दिलो भाजपाचो राजिनामो. काँग्रेसीत प्रवेश करपा खातीर सभापती कडेन दिलो आमदारकेचो राजिनामो. विजयाची काँग्रेस तिकेट निश्चित, खासा गपांतल्यान म्हायती. सव्वीस उमेदवारांनी शुक्रारा भरले उमेदवारी अर्ज. चारूय आलेमांवांनी भरले अर्ज. जो बॉयान सांताक्रूज घालो अपक्ष उमेदवार म्हणून अर्ज. बाबूश, रुदॉल्फ आनी जो बॉय सांताक्रूज एकामेका आड. वेळी पाद्र्याच्या घराचेर घाल्ल्या धाडीचो चिंचोळणेच्या इगर्जींनी केलो निषेध. अधिकाऱ्यांनी मागची माफी. कागाळ करप्याचेर करची कारवाय. वेंचणूक आयोग म्हणटा आयकर खात्यान माफी मागपाचो प्रश्नूच येना. चिंबला जाल्ल्या मारबडे प्रकरणा फाटल्यान आसा शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेरात. व्हिक्टोरिया मामी आनी रुदोल्फाचो सणसणीत आरोप. आयरिश रॉड्रिग्साचेर हल्लो करपी तेच गुंड. रुदोल्फान उक्तायलो दुबाव. आता खबरो विस्तारान. कितलेशाच बोवाळा उपरांत विजय पै खोतान आमदारकीचो राजिनामो दिलो. काँग्रेसीत प्रवेश करपा हेतान ताणें आमदारकेचो राजिनामो शुक्रारा सभापती कडेन दिलो. विजय पै खोतान काणकोणच्या तिकेटी खातीर काँग्रेसीत प्रवेश करपाचें थारायल्लें. आतां ताणें राजिनामो दिल्ल्यान ताचो काँग्रेस प्रवेश आनी काणकोणची तिकेट निश्चित जाल्या अशें सुत्रां सांगतात. रिजन कितें रिजन जालो? हांव काणकोण मतदारसंघाचो आमदार आनी काणकोण मतदारसंघाक भारतीय जनता पक्षान कॅन्डिडेट जो फायनल केला तो फायनल करता आसतना आमकां विश्वासांत घेतलो ना आनी भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक आनी काणकोणच्या लोकांकय बी विश्वासांत घेतलो ना. आनी म्हणून आयज कार्यकर्त्यांनी लोकांनी म्हाका सांगलें की यू गो एंड रिजायन आनी ताका लागून हांव येवन रिजायन जालां. हांव कित्याचेर कॉन्टेस्ट करतलो तें सगळे लोक जे आसा हे लोक आमचे ठरयतले आनी ताजे नंतर हांव डिसिजन घेतलो. हय आतां घोडा मैदान जवळ आहे रोखडेंच कळटलें तुमकां. आयज हांवें जो रेजिग्नेशन दिलां तें लोकांनी म्हाका सांगलां, म्हज्या कार्यकर्त्यांनी सांगलां म्हणून येवन हांव रिजायन जालां. आयज कार्यकर्त्यान जर तर म्हाका फाल्यां सांगलें तूं उबो राव म्हणून जाल्यार हांव उबो रावतलो डेफिनेटली. जे कार्यकर्ते म्हजें डिसिजन घेतलें, म्हजे लोक जे आसा गांवचे ते डिसिजन घेतले. हांव लोकां बरोबर आसा. जेन्ना लोक प्रतिनिधी जेन्ना आसता तेन्ना लोकांची म्हणणी जी आसा ही सगळी आयकून आमकां फुडें वचचें पडटा आनी लोकांचे लोक ह्या लोकशाये भितर लोक हे श्रेश्ठ आहा आनी लोक जें कितें ठरयता तें म्हजें फायनल आसतलें. हांव स्वार्थी मनीस न्ही. म्हाका खंयच्याय पदाची खंयच्याय हाजी हाव ना आनी हाव आसताली जाल्यार तुमकां तरी खबर आहा, तुमकां तरी हांवें सांगपाक गरज नाशिल्ली. हाव आशिल्ली जाल्यार आमी खंयचे खंय पावता आशिल्ले. पूण म्हाका कसलीच हाव ना, कसलेंच येना आनी प्रामाणीक मत आसा आनी प्रामाणीक इच्छा घेवन हांव मुखार सरलो की लोकांची सेवा करपाची, जनसेवा करपाची आनी जनसेवेच्या शिवाय हाज्या व्रता शिवाय म्हणजे दुसरो कसलोच आनी येना. तेन्ना जे कार्यकर्ते आयज पासून जे पयलीं सावन आमचे बरोबर आसा आनी जे लोक आसात त्या लोकांची म्हणणी जी आसा ती फायनल आसतली. लोक जें कितें सांगतले तें आमी फायनली ठरयतले. तें म्हाका विचारचे पेक्षा तुमी काँग्रेसीक विचारल्यार बरें दिसता म्हाका हो प्रश्न. न्ही पळयात, हांव तुमकां सांगता घोडा मैदान जवळ आहे. आतां कितें घडटलें तें कळपाक तुमकां व्हडलोसो वेळ ना फुडल्या काळाक. 2 दिसां भितर तुमकां तुमचे प्रश्न कितें आहा ताची उत्तर जें आसा मेळटलीं. पूण तुमी रेसीन आसा. हांवें आतांच तुमकां म्हजें क्लियर केल्लें आसा. पूण केन्ना बरें लोक आनी तुमी केन्ना बसतले, केन्ना मिटींग? योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतलो. आयज जसो योग्य वेळ आयली हांवें आयलो आनी हांगा म्हजो राजिनामो दिलो. ते योग्य वेळाचेर योग्य निर्णय जातलो. चर्चिल आलेमांव, ताची धूव वालांका, भाव जोकी, पूत युरी, काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शिरोडकार, पांडुरंग मडकयकार आनी आग्नेल फर्नांडीस मेळून शुक्रारा गोंयभर 26 जाणांनी उमेदवारी अर्ज घाले. कुडचडेर भाजपाचो निलेश काब्राल जाल्यार सांग्यार सुभाष फळदेसायान अर्ज भरला. जो बॉयानूय सांताक्रुजासावन अपक्ष म्हणून अर्ज घाला. आतां सांताक्रूज बाबूश, रुदॉल्फ आनी जो बॉय उमेदवार म्हणून एकामेका आड आसतले. ओपोनंट कोण आसा तें हांव केन्नाच लक्ष दिवना. आय एम ओन्ली एमिंग फॉर माय विक्ट्री. म्हाजी एकच हें आसता, नजर आसता जिखपाची. आतां हे फावट सुद्दां जिखपाची ती सुद्दां ह्यूज मार्जिन. कोण आसा ते बी कांय पळयना. हांव तांकां लळयत चल्लो. प्रॉस्पेक्ट्स आर व्हेरी ब्रायट. सगळे विन विन सिच्युएशन आसा. हे फावट जे आमचे सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आनी सगळ्या लोकांनी
सामको ठाम निश्चय केल्लो आसा, सामकें डिसायड केल्लें आहा मिनिमम 5000 मार्जिनीचेर निवडून हाडपा खातीर. कम बोलना है ना था. So I'm confident of a hat-trick. There's no doubt about that. I contest to win. I don't care who the candidate is. There may be more candidates also coming, so it doesn't affect. And people of Kalangut are not stupid to believe in the BJP when they're doing communal politics somewhere else. You foist a Catholic candidate in Goa. People are not stupid. People of my constituency are at least more literate than what the BJP leaders in Goa think. I'm only counting my thumping majority, which I won last term, 5,800 votes. This time, I'll be getting 7,000 thumping majority. I have a confidence of the people of from my constituency. हांव कोण बीजेपी आहाय तें आतां पूण सगळ्यां मदीं बरो आहाय चर्चेल माय हांव कोण आहाय त्या बीजेपीन तूं जिखून येयला नावेली आनी कितें आसता आहाय तें आनी सांगपा जायना मुगे विजन आहा तें सांगता एक दीस येतलो I want to do a lots of more change. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.